मधुरापुरांतू शत्रुघ्न राय जावन गेलो राज्यभार करता उरता. अयोध्येंत कशी श्रीराम सद्धर्मान राज्य करतली हो बी तशीच हांगा तेगेले प्रजा लोकांले हिताच खातीरच तो अगदी काळजीपूर्वक जावन राज्य करता. थंयच्या लोकांक बी अयोध्ये लोकां वरीची रामराज्य सुख मेळिल्लें उरता. हांगा रामान अश्वमेध यज्ञ करच्याक धरिल्ले तेन्ना थंय मधुरा नगरांतू ते यमुना न्हंयचे दांडेर थोडे मुनी लोकांना हे जगाचे शांती खातीर एक यज्ञ करचें सुरू केल्लो उरता. राम थोडे सैनिकां पेटयन शत्रुघ्नाक अश्वमेध यज्ञ यो म्हूण सांगून पेटयता. तेन्ना शत्रुघ्न तांगेले सांगून पेटयता हांगा बी यज्ञ सुरू केल्या हाजी जोट्टू जबाबदार मेगेली हांव हे यज्ञ येना आयले रडनावे म्हूण अण्णा विचाराचे म्हूण सांगून पेटयता. ते आयकून रामा बी खुशी येता. तो अण्णा ते यज्ञ येना पडना ते यज्ञा खातीर आयिल्ले जितले लोक मुनी आसाचे तांकां टॉप घेवन यो हे भरशीक आनीक थंय लागीं खंयचे आश्रमांत उरले रे ते आश्रमांत तुले तपस्वी लोकांक बी यो म्हूण सांगून आपूण घेवन यो म्हणून सांगून पेटयता. तेन्ना हाका शत्रुघ्नाक खुशी येता. त्यांनी करता आशिल्ले ते विश्वशांती यज्ञ बरे रितीन जाता. ते थंय जमी लोट्टू मुनी लोक शत्रुघ्नाक बी आशिर्वाद बरोबर करून दिताचे. हो तांकां सांगता म्हगेलो अण्णा अयोध्येंत तूं अश्वमेध यज्ञ करता आसा तुमी कोटलाका यो म्हूण सांगल्या म्हूण सांगता. तेन्ना तनी कसं समजाची अण्णा तूं मुखार वचा आमी म्हापशेंच्यान येताची म्हूण सांगताची. हो हो म्हूण ये न्हू बायलेक ताका बी 2 चल्ले उरतात. त्या दोनी चल्ल्यांक आनी ताका सैन्यानी घेवन तो अयोध्ये येवच्या भायर सरता. तशी वाल्मिकी महर्शीले आश्रम लागीं येता. तेन्ना हो भायर चडून कसं म्हणटा तुमी मुखार वचाचे हांव येता म्हूण पेटयता. आनी एकलो वची घोड्यार बसून घेवन वाल्मिकी महर्शील आश्रमांत येता. ताणें आयिल्ले तेन्ना सुर्यास्त जाता उरता तशें न्हू ताका महर्शी मेळनाची. ताका आदर सत्कार करच्या थंयचे मुनी वट वयताचे. तांगे भरशीक कुश आनी लव बी आयिल्ले उरताचे. तांकां पळोवन हाका काय तांगे गुर्तू सटकन मेळना. सुमार 12 वर्सां नंतर आयिल्लो उरता तो थंय जाल्यार बी तांकां पळोवन येता दिसता आनी भोवतेक रामाली चेडू उरतलीची म्हणून जाल्यार विचारा म्हळ्यार ती चेडू थंय राबना धांवन वचाचे. ताका जाय आशिल्ले ते फलवस्तू दूद दवरून घेवन ते लोक वताचे. ताका सीते वचून मेळ्ळे म्हूण दिसता. जाल्यार ती थंय आसकी ना की कोणा विचारचे म्हणून विचार करता बशिल्ले तेन्ना थंय वाल्मिकी महर्शी येताचे. हो तांकां पांय पडता. तेन्ना ताका बरें जेव म्हूण आशिर्वाद दिताचे. तशी ताका आपोवन घेवन तांगेले प्रवचन शाळेक घेवन वताचे. थंय सीता आनी ती तिगेले चेडू आनी सुमार इतले मुनी वटू थंय बशिल्ले उरताचे. वाल्मिकी महर्शीन थंय वच्चाक उठलो कुठार राबून तांकां पांय पडताची. सीता मात ते पळोवन घेवन शत्रुघ्नाक भारी खुशी जाता. तो वचून तिका पांय पडता. सीता बी कुशा निलवा म्हणटा तुमगेलो काका हाका पांय पडाची म्हण. तांणी बी ताका पांय पडता. तो तांकां लागीं घेवन मस्त मोग करता. ते चेडूं बरी अशें तांणी त्या हातान तें कोसराडून घेवन वचून हांवसले वचून बसताचे. तांगेले ते एक वात्सल्य भरता ते प्रीती पळोवन वाल्मिकी दिसता हां म्हगेले काव्यांत बरोवच्याक हे बी एक बरें एक संदर्भ म्हूण दिसता तांकां. तशीच वाल्मिकी महर्शी शत्रुघ्नाले योगक्षेमाने विचारताचे आतां कशें घेवजेल तुगेले म्हूण तो म्हणटा. आनीक अशी श्रीरामचंद्रान अश्वमेध यज्ञ करचे धरल्या तुमकां बी आपोवन घेवन यो म्हूण सांगल्या म्हूण सांगता. तेन्ना तांणी म्हणटाचे बायल भरशी नाशी श्रीरामान कशी अश्वमेध यज्ञ करचें. तेन्ना हो शत्रुघ्न म्हाका ते ताजे बद्दल कसं गत ना म्हणटा. खंय तरी ताणें दुसरें लग्न म्हूण ताणें म्हणटाचे. तितले कडेन सीत म्हणटा ना ना ते केन्नाच शक्य ना म्हगेलो घोव एकपत्नी व्रत असतो म्हणून अशी म्हणे गंभीर आवाजान ती सांगता. तेन्ना शत्रुघ्न आनीक वाल्मिकी दिसता ही कितली हिगेल घोवा बद्दल विश्वास पळय म्हण. तशी वाल्मिकी म्हणटाची भोवतेक वशिश्ट मुनीन बी कसं एक योग्य सल्लो बी दिवच्या पुरो म्हूण सांगता. शत्रुघ्न कसं म्हणटा आनीक हाल्या वत आसतना सीता देवीक आनी हे दोनी चेडू आमगे भरशीक घेवन वचवे अयोध्येक म्हणटा. अडना पळोवया म्हणटा ताणें. वाल्मिकी म्हणटाची कुशला म्हाका तुमी श्रीमद रामायणाचे काव्य सांगाची म्हण. त्यांनी तांगेले गुरूक आवसूक आनीक शत्रुघ्नाक बी पांय पडताची गीता रामायण सांगचे सुरू करताची. आयकता आयकता शत्रुघ्नाक बी मस्त खुशी येता. ताका बी ते वटूचे अनुभव घेतल्यावर जाता परत ते काव्य कुशलवाक विद्याभ्यास जावं पासून मात्र शिकयलें उरता वाल्मिकी महर्शीन. थंय पासून ती चेडूं सांगताचे. तशी थंय मंगल सांगून
आनी पण तांगेले अम्माक महर्षीक पांय पण बसतात आनी कुशलवा त्यांनी श्रीरामाल चरडवा म्हूण घेवन ते पदां जेन्ना कळील उरता तांगेले अम्माक बापायन लोकापवादान सोडले म्हूण कळच्याक तांकां मस्त रागसयत फस्ट बापायचेर जाल्यार सीता आनीक वाल्मिकी महर्षी ते चेडवांक समजून सांगताची तेन्ना तांगेले राग एक मनान शांत जावन तांते एक अशी प्रसन्न चित्तान ते घेताचे सदां त्या चेडवान ते पद सांगताले ते रामान सीतेक सोडेल भाग येत आसतना तांगेले अवाज एक मनान अडकल्या वरत आशिल्लो जाल्यार ते दिवस सांगता आसतना अगदी सुश्राव जावन तांणी सांगिल्लें उरता तशें वाल्मिकी महर्शांक भारी खुशी येता त्यांनी सीतेक म्हणटाची हे चेडवांक हे काव्य आतां परिपूर्ण कळ्या म्हूण म्हणटा तशीच शत्रुघ्न कसं म्हणटा आमगेले अश्वमेध यज्ञाचे हांगा श्रीरामाले येद्राक हे गीत रामायणाचे काव्य हे चेडवान सांगलें येता आशिल्लें म्हूण सांगता तेन्ना वाल्मिकी महर्शी म्हणटाची अडना सांगतलीची म्हणटाय तशें वटलो गो आराम करचें म्हणून वताचे तशें हेर दिवस परत शत्रुघ्न वाल्मिकी महर्शांक पांय पडून वच्चाक तांगे लागीं अनुमती विचारता तेन्ना तांणी म्हणटाची आतां तूं मुखार वच आमीची सीतेक आनी चेडवांक घेवन ते याग मंटपा येताची जाल्यार हो विशय तूं कोणा लेगीत सांगचें ना आमी येवचे अकस्मीक कशें उरका म्हूण तांणी सांगताचें तशी शत्रुघ्न सीतेक पांय पडता ते चेडवां एक पण मोग करता आनी थंयच्यान भायर सरून अयोध्येक येता अयोध्येक याग मंटपा वता थंय मालगड लोकांवट पांय पडता मस्त वर्षां नंतर ताका पळयलें देखून म्हटलो काय ताचेर एक प्रीत अशी वात्सल्य अशी येता रामा बी दिसता कितले वर्स धरून म्हाका पळयलें नाशिल्लें म्हणून ताका अशें फाटेनी परसून घेवन तागेले योगक्षेमांनी विचारता तशें थंय म्हटलो एक मने खूश अशी ताणा येईल पळोवन शत्रुघ्न ते यज्ञकार्य बी बरे रितीन जाता उरता अशें एक 4 दिवस जायना पडना एक दिवस श्रीरामाक पूज्य वाल्मिकी महर्षी तांगेले निर्देशिश्य लोकां बरशी आयल्याची म्हूण कळटा श्रीराम वचून तांकां येद्रगण संगेन घेवन येता आनी तांकां आसन दिवन ताजेर बसयता तांगेले शिश्य लोकां बी तशीच एक आदरात मेळत थंय वाल्मिकी महर्शान आज पर्यंत श्रीरामा पळयलें उरना ताणें बी हांकां पळयलें उरना तशेंच उलयता उलयता राम कसो म्हणटा आज सांजेरी तुमी प्रवचन करता म्हूण तांकां सांगता तेन्ना तांणी कसो म्हणटाची ना आमी प्रवचन करचे पसून म्हगेले शिश्य आसाची तांणी काव्य पठण करताची म्हूण सांगताय अडना म्हूण सांगता राम तशें सांजेरी कुशल थंय येताची सांगच्याक वाल्मिकी महर्शीक बश्या बरें एक आसन बी दिल्लें उरता तांगेले बशें येयले तांगे शिश्य लोकांक बी बश्याक बरेची वेवस्था बी केल्ली उरता तांगे बरशीक एक बायल मनीस बी आयिल्लो उरता माथ्या वयल्यान एक कंप्लीट मुस्क सांगितली बायल मनीस ती कोण म्हूण कोणाकय कळना कोणकी एक मुनी बायल उरतली म्हणून उठलोक लागताची कुश आनी लव हातांत एक तारी घेवन मुनी चिरडवा लेवारीची तांगेले ड्रेसांनी उरता ते सभा मंटपांत येता बशील वट्टूची गुरू लोकांक सभासदा लोकांक वट्टू रामाक पांय पडून घेवन चंद करून घेवन ते श्रीमद रामायणाचे पद सांगचे सूर करतात चंद वाजू चंद म्हण एक शब्द जोडणा आनी वट्टू हाजे पासून श्रीरामाल्याची काणी ते स्टार्टींग धरून ते गीत रामायणाचे पद लोकांक ताजे बद्दल आसक्तीशी हाडयता वट्टलो काय ना अवाज करचे पण बसून काय ना आयकत बसताचे मुखार कसं आशिल्लो आयकता लोकांनी ते पळोवन घेवन चल सांगता चेडवां बी एक उमेश येता श्रीरामाल ते काणी तेगेले येद्राक वट्टू ते जमिले ज्ञाननिधी लोक तेगेले येद्रा ते सांगचे पद म्हळ्यार बी एक भाग्य ते ही चेडूं सांगता उरता पैन रामा हें कसं न्हय म्हण जाल्यार हे वाल्मिकी महर्शीन सांगिल्लें उरता आपणा बरयलें हें काव्य म्हण तशें न्हू तो आयकत बसता कुशलवान ते काव्य सांगता सांगताची लोक आयकता बशिल्ले उरता न्हय तशें न्हू रात्र येता येईल कोणाक कळना जाल्यार वाल्मिकी महर्शी ते पळोवन घेवन ते पद थंय राबयाची म्हणून ते चेडवांक सन्नाव करतात ते पद थंय राखता परत आनी हेर दिवस आनी परत ते सांगचे सूर करतात अशीच 4 दिवस गीत रामायण सांगचे चलता उरता चवथे दिवस बी सभा तशी पयलेच्या वरीची जमीन उरता ते काव्याचे लास्ट दिवस तो मोठे लोक काय ना अगदी उत्साहान आयकता बशिल्ले उरतात
सीता मातेक विभीषणान रामाले घाणो अपसूच कडेन ते दिसा काणीक सुरू येता. अग्निपरीक्षे सीतेन दिली ऐकून ಒಟ್ಟು लोकांक मन भोर येता. देवा इतलें तिने परिशुद्ध म्हूण गोतसल्यार बी रामान कसलेच तिका सोडले. ती काणीशी सांगता सांगताची महापट्टाभिषेक जालो. थंय पसून रामराज्याचे एक वैशिष्ट्य वर्णन करता करता ते पद थंय राखता. वाल्मिकी महर्षी ते चेडवांक सन्नाव करताचे बंद करा म्हणून. त्यांनी ते पद थंयची बंद करताचे. ती सब ಒಟ್ಟು एकदम कना निशब्द जावन उरता. ती चेडवां वचून तांगे जाग्यार बसताचे. ते लोकांक मस्त खुशी जाली उरता पद आयकून. रामा बी मस्त खुशी जाली उरता ते पद आयकून. राम वाल्मिकी महर्शांक म्हणटा हे पद सांगिल्ल्यांक आमी मस्त ऋणी. त्यांनी अगदी रागबद्ध जावन छंद करून 4 दिवस पर्यंत हे पद सांगून आमी कोटलो हांगा भारी खुशी केले. आमी तांकां कसन दिल्यार तांकां खूश येता तुमी सांगता म्हूण सांगता. तेन्ना त्यांनी वाल्मिकी महर्शी हांसता म्हणटाची आमगेल काव्याचे महानायकानाचे हे आयकून घेवन खुशी जावन ते सांगता आशिल्ले चेडवांक कसन दिवो म्हूण विचारले. तेची एक खुशी तांचेर अर्हत उरले बा श्रीरामाले राज्याची तांकां दिव का म्हूण सांगता तांणी. रामा म्हूण दिसता अशें कसलें उलयता न्ही म्हणून तो वाल्मिकी महर्शांक पळयता रावता. राम सबायंत बशिल्लो लोक बी तांकां वाल्मिकी महर्शीक पळयता अशें कसलें म्हणटाचे बा रामाल राज्य ते चेडवां दी म्हूण सांगून म्हण. तेन्ना वाल्मिकी महर्शी म्हणटाचे रामा तूं आमगेर हे शिश्यांक तुगेलें राज्य घेवचें हक्क बी आसा आनी योग्यता बी आसा. तूं आतां विचार करता बसल्यार बी मुखारी हे राज्य तांकां दिवका जेत तुवें इतलें आमी सांगच्या शकताची म्हणटा. कोणाका ताजे अर्थ कळना. तेन्ना राम वाल्मिकीक पांय पडून म्हणटा कसन सांगता आसाची ते आमकां कोणाक अर्थ येतना तुमी ते कसं म्हूण सोडून सांगलें बरें आशिल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना वाल्मिकी महर्शी म्हणटाचे रामा कसं लेख नाका हांव तशें छोटो म्हणटलो बी न्ही. ही चेडूं कोणी न्ही. सीता मातेन जन्म दिल्ली चेडूं ही. तुगेली चेडवां कुशान इलो म्हणून आनी आमगेले शिश्य तुवें भरील गुरवारीक लोकनिंदेक गुर गेल्या म्हणून सोडले. आनी तुगेलो भाव लक्ष्मणान तिका व्हरून गंगा नदी दांडसून तो रान्ना सुणायलो. हांव अकस्मात जावन थंय म्हगे शिश्य लोकांक घेवन वता आसतना म्हाका ती दिसली आनी हांव कोण कितें तिगेले विचार घे हांव तिका म्हगेल्या आश्रमाक घेवन गेलो. थंय तिणें हे अवळजवळ चेडवांक जन्म दिलो. हांवें तांकां नांव दवरलें कडेन मुखार ताका शिक्षण दिलें. तांकां ಒಟ್ಟು नमुने धनुर्विद्ये विद्याभ्यास ಒಟ್ಟು करून घेवन म्हाका जे म्हाका येता विद्या ते ಒಟ್ಟು ते चेडवां हांव शिकयलें. तुगेली काणी बरें आशिल्ली म्हाका ते काव्याची नायकीच मेळ्ळी. ती नंतर सुमार इतल्यो खबर सांगल्यो तशें तें काव्य मुखार बरचें बरें जालें. आतां तुगेले चेडवां तूं घेतलें बा स्विकार करून म्हगे श्रम एक सार्थक जाले बरी म्हूण सांगताच. ते ಒಟ್ಟು आयकता आयकता रामाक काय ना दोळ्यांतल्यान बळबळ उदक येता. ते ಒಟ್ಟು लोक एकदम शांत जावन बशिल्ले उरताचे. श्रीराम वशिश्ठ म्हणील तोंड पळयता. तांणी म्हणटाची तोंडा लक्षण जावं तोंडा तेज जावं पळयल्यार तुगेले होलीक सांगता तशें आनी सीतेली चेडवां तूं तांकां स्विकार कर म्हणटाच. ಒಟ್ಟು लोक वय वय म्हणून मात हालयताच. राम ते ಒಟ್ಟು आयकून घेवन म्हणटा स्वाम्यानो म्हगेली सीता पवित्र म्हूण म्हाका गोत आसल्यार बी म्हगेल हे लोकांक तिगे बद्दल अनमानसो आयलो संशय सो केलो तांणी. तशें न्हू लोकापवाद आयिल्ले सीतेक हांवें म्हगेले हे लोकांले विश्वास दवरून हेचे खातीर राय जावन तिका हांव सोडचें जालें. तिका बी ते कोण घेवन तिने बी म्हगेले हे कामान तूं म्हाका साथ दिली. तशें न्हू हांव तिका परित्याग केल्ले काम परिपूर्ण जालें तें. आनीक हे चेडवान सीतेल पोटांत आशिल्ले तेन्ना चेडवांक महाविजृंभक अस्त्राचे मंत्रोपदेश केल्लो तो तांकां प्राप्त जावच्या फाव आसा. कशी त्यांनी पूज्य वाल्मिकीले काव्य सांगून घेवन आमकां कोटला खूश केली की तशी ते पूज्य विश्वामित्रा निमित्तान म्हाका प्राप्त जाल्ले ती मंत्रसिद्धी त्यांनी
ताजें प्रदर्शन करून आमकां खूश करची म्हूण सांगता. तेन्ना वाल्मिकी महर्शी कुशेला पळोवन दोळ्यान सन्नाव करतात. ते दोग लोक थंयच्यान वचून तांकां तांगेलें धनुश्य बाण घेवन येतात आनी दोग लोक एकमेकाला येद्र राबून ते मंत्रास्त्राचे प्रयोग करतात. ते बशिल्ले ओट्टू लोकांना आश्चर्यान आनी भयान पळयता बसतात. ते बाण मात्र ते दोनी लोकांक आपुणाचे. कुशान सोडलो बाणू लवाक आनी लवान सोडलो बाणू कुशाक प्रदक्षिण घालतोची फिरताचे. एक थोड्या वेळान रामूच उठान राबून ते बाणाचे उपशमन करता. आशिल्ल्या ओट्टू लोकांक आश्चर्य आनी खुशी बी येता. वाल्मिकी महर्शी कुशेला म्हणटा तुमगे बापा वचून पांय पडाची म्हण. तेन्ना वचून घेवन चेडू बापायक पांय पडताचे. रामाक दोळ्यांतल्यान बळा बळा उदक पडतो आसतनाच तो दोनी चेडू हांव पळोवन घेवन मस्त मोग करता. ते पळोवन ओट्टू लोकांक मस्त खुशी येता. ते बापायन चेडवांक मोग करच्यो सीता मात बी थंय बसून पळयता उरता. ओट्टू लोक म्हणटात देवा आतां सीता हांगा उरका आशिल्ली. कितली खूश पावता आशिल्ली की बापायन आनी चेडवान अशी हांगेले मिलाप जाल्ले पळोवन म्हणून म्हणटात. चेडवा मोग करून जेन्ना पळयना राम म्हणटा वचून घेवन म्हालगड्यांक आनी पांय पडाची म्हण. ताणें वचून वशिश्टाक वाल्मिकीक थंय आशिल्लो ओट्टू ऋषींक ओट्टू पांय पडताची. तशीच भरत आनी शत्रुघ्ना बी पांय पडताची. कौसल्या सुमित्रा कैकेयी हांकां बी पांय पडताची. तांणी बी तांकां लागीं घेवन मस्त मोग करतात. तशी ती दोनी चेडूं पळय सीदा वचून ते मुस्क घालून बशिल्ले बायल मनशेक वचून आमा म्हूण पांय पडताचे. सीत तीन घालून दिले तो मुस्क काडता आनी दोनी चेडवांक मोग करताची. तुमगेले योग्यतेन बापाले शेरवले व्हरजेले म्हगेले पोट तुमी तंप केले म्हगेलो जन्म सार्थक केलो तुमकां देव बरें करो म्हूण आशिर्वाद तांकां. आनी ते ओटलोक पळयता उरताचे. सीता एक तपस्विनीशी दिसता आशिल्ली. राम बी तिका एक पण पळयता आनी नेल पळयता राबतो. जरा मुखार येवन सीत ताका पांय पडता आनीक वाल्मिकी महर्शीक म्हणटा स्वामी हांव धर्मपरायण आनी धर्मज्ञ आशिल्लें. रामचंद्राक लग्न जावन तेगेले एक सुख दुखांत बी एक वांटो घेवन ताका जाय आशिल्ली तशी आजी पर्यंत हांव चल्ली. तुमी एक प्रितीन तुमगेले धुवेवारी म्हाका म्हगेल्या चेडवांक आश्रय दिले. म्हगेल्या चेडवांक तुमी शिक्षण दिवन घेवन तांगेल्या हांगा एक योग्य ती तशी केली. तुमगेलें ऋण हांव हे जन्मांत तिरसूचें जायना. म्हगेल्या घोवाक हांव पवित्र म्हूण गतच न्हय म्हाका तेच पुरो. आनी हांव म्हगेल्या चेडवान तांगेल्या बापायले वचे पसून उरका आशिल्लें. आज म्हगेलो जन्म सार्थक जालो. हाजे नंतर हांव उरका म्हणना. म्हगेली कसलीय चूक जाली आसल्यार म्हाका तुमी व्हड मनान माफ कराची. हांव म्हगेल्या घोवा सोण खंयचे अन्य पुरुशाक मनांत न्हय सपनां सुद्दां हांव येवजल ना. पृथ्वी माता हांव जर खरेंच पवित्र आशिल्ली आनी म्हगेल्या घोवा सोण कोणाकच केन्ना येवजल ना हें जर खरें आशिल्लें खंय जाल्यार तूं तुगेले गर्भांत तूं म्हाका घेवका म्हूण ती अगदी दिनवाणीन हे पृथ्वी माते लागीं मागणी करता. तीन तशी सांगच्याकची तिगेले ते आर्त स्वर आयकून ओट्टलो काले आंत कलकल्ल्या वर जाता. अम्मा भुमाता म्हूण ती आपयता. तशी ती सांगच्याकची एकदम न थंय भूंय एकदम दोन भाग येताच. कडकड आवाज येताच आनी तांतुल्यान भूमाता सिंहासनाचेर बशिल्ली वयर येता आनीक हात मुखार करून सीतेक यो चेडा म्हूण आपयता. तेन्ना सीत धांवन वचून तिगे लागीं ती कप मारता. तशी जावच्याकची कुडले ती भूंय परत एक जाता आनी सीता भूंयत गुप्त जावन वता. थंय आशिल्लो कावटो कसो म्हूण कळना. कळो पसून ते नेल परत पयलेच्या बरी थंय जाल्ली उरता आनी सीत दिसना कोणाकच. चेडून धांवन येवन रडता अम्मा अम्मा खंय गेली तूं खंय गेली तूं खंय गेली म्हूण. रामू बी काय ना एकदम ताका कल्पना केला न्हय कोणीची अशी सीता भूंयत वताली म्हणून. सीता सीता म्हूण तो बी धांवन येता पाप. कशें केल्यार कसलें उत्तर ना. सीत तर दिसना. अशी ती तिगेली एक पवित्रता आनी तिगेली एक सात्विकता ती हे जगाक दाखोवन दिता. कुश आनी लव मस्त रडताच. कडेन वाल्मिकी महर्शी तांकां समाधान करताच. म्हटलो रोवन रोवन येवन थकल्या बरताच. 12 वर्सां नंतर सीता ते अयोध्येंत एक मिंचवाल्या वर येवन घेवन माय जाता.
तशी रामू ते दोन्ही चरडां लागीं घेवन गेलो मस्त दोळ्या वदा काडतो तशी तांकां घेवन घेतानी ती चेडू तागेले घेवन ताचे कडेन सीता कशी भूपुत्री जावन जल्मा येयली की तशीच भूपुत्री जावनूच भुंयत एक रूप जावन वता. नंतर ते अश्वमेध यज्ञाचे सांगत जाता उरता तशी थोड्या दिवसान थंय लक्ष्मण येता तेगेले ते व्हड घेवन ताका हांगा चोट्टू खबर कळताच तो मस्त रडता. हांव सीतेक सोडच्याक तिगे बरशी गेलें नवें म्हणून म्हाका तिगेलें दर्शन जालें ना कितकी म्हूण तो मस्त रडता पाप. तेन्नाच्यान लक्ष्मण एक नंबर निरुत्साह हिंसो जावन पाप. तशीच अगदीच विजृंभणेन ते यज्ञा चोट्टू काम करून पूर्णावती दितात. ते पूर्णावतीन ते उज्जाचे ते हे पळोवन न्हू देवत लोक संप्रीत जाले म्हणून म्हटलोक लागताच. राम मस्त लोकांक दान पारितोषक उठयता ताका रामा कोटलो आईल रुय शेटो आशिर्वाद दिवन वतात. अशें परत आनी अयोध्ये येवन राम चेडवां घेवन राज्य करता. वाल्मिकी महर्षी तांगेले उरे शिश्यांक घेवन तांगेले आश्रमां वताच.